प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 18 ते 23 पर्यंत. लूक chapter 7 verses 18 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुवांच्या सिसांनी हे सगळे ताका सांगले आनी जुवान आपले सिसांतले दोगांक आपोवन हाडले आनी अशें विचारूंक सोम्याशी धाडले, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? त्या मनशांनी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूंच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक जॉन बातिस्तान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडे रोगांतली, उपद्रयांतली आनी वायट आत्म्याच्या हातांतली सोडयली आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुवांक सांगात. कुड्डी नव्यान पळोवंक लागतात, तोंडी चोळोवंक लागतात, गोंयकारां नितोळ जातात, बेरी नव्यान आयकतात, मेल्ली मनशां जिवंत जातात, गरीबांक शुभ वर्तमान परगट जाता आनी म्हज्या वयशीं जांचो भावार्थ हालो ना ती मनशां भागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जुआं बातीस बोणकोणींत आसा आनी बोणकोणींत तो कित्याक गेल्लो, ताका कित्याक घातलो बोणकोणींत. जेन्ना जुआं बातीस देवाचें उतर परगट करतालो, तो लोकांक सांगतालो तुमचें मन बदला, तयार जावात, कित्याक आतां जो येवचो आसा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान भरतलो. हांव जो बाती दितां उदकान दितां, पूण जो बातीस तो दितलो तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान करतलो. आनी हो तो जेजूची खबर सांगतालो. आनी खरें म्हणल्यार देवान जुआं बातिस्ताक तयार केल्लो जेजूची तयारी करपाक. म्हणटच हें सगळें जुआं बातिस्ताक कळोन येयल्लें आनी जुआं बातिस्तान लोकांक पासून तयार केल्लें जेजूच्या येण्याची. आनी भाव भयणीनो कितें घडटा, जुआं बातीस इतलो फोर्सान उलयता की तो आतां हेरोद पादशाक पासून दुखयता. तो हेरोद पादशाह जें करतालो सारकें करनालो, चूक करतालो. तो आपल्या भावाचे बायले बरोबर संबंद दवरून तिचे बरोबर रावतालो. आनी जुआं बातिस्तान हेरोद पादशाक सांगलेलें की जें तूं कोत्ताय सारकें न्हय, तें पातक कोत्ताय. आनी हेरोद पादशाक आनी ताचे भावाचे बायलेक हेरोदियासाक एकदम वायट दिसलें आनी जुआं बातिस्ताक बोणकोणींत घातलो. आनी तितलें म्हणसर जेजू आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, मिलाग्री करूंक लागलो, अजापां करूंक लागलो, लोकांक कुड्ड्यांक दोळे दिवंक लागलो, भेऱ्यांक कान दिवंक लागलो, जे थोंटे आसले ते चलोंक लागले, जे मेलिल्लीं आसलीं तांकां परत जेवन केली, जी बुकी वतालीं तांकां ताणें जेवण दिलें आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. आनी ही खबर आतां जुआं बातिस्ताक बोणकोणींत पावता ताच्या शिसा वरवीं. आनी त्या वेळार जुआं बातीस कितें करता, जुआं बातीस आयकता ह्यो सगल्यो खबरो आनी म्हणटा, हो जेजू खरें देवाचो पूत जाल्या, हो मेसाया जाल्या, कित्याक ताणें म्हाका सोडूंक ना, कित्याक म्हज्या आदाराक येवंक ना. आनी आतां तो आपल्या शिसांक आपयता बोणकोणींत आनी ताका सांगता, वच म्हणटा जेजू कडेन आनी विचार ताका तो खरेंच तो जो येवपाचो आसा, जें हांवें सांगलेलें लोकांक की तो तुमी तयारी करात, तोच मनीस तोच देवाचो पूत म्हणून. आनी भाव भयणीनो जेजू त्या शिसांक जाबाब दिना होय वो ना तें. तो सगल्यो अजापां आनी मिलाग्री करता आनी म्हणटा वसात आनी जुआं बातिस्ताक सांगात कितें घडलां तें, कितें दिसलां तें. कित्याक गाय भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की जुआं बातीस देवाचें उतर जाणो आसलो म्हणून. इसायास प्रवादान 35 वडीन 5 तितूर बरयल्लें की जेन्ना मेसाया येतलो तो सगळीं असलीं कामां करतलो. म्हणटच जेजू जुआं बातिस्ताक दाखोवंक सोदतालो की तो खरेपणी देवाचो पूत आसलो म्हणून, तो मेसाया आसलो म्हणून. आनी
आता जे काम करतालो तो देवाच्या पदवेन आणि जे देवाची खुशी असली ती करतालो म्हणून. पूण जोआन बातीस कितें सजमलो? जोआन बातीस सजमलो की जेजू ह्या संवसारान एक राजवडकी चलो कॉमेस करपाक आयिल्लो म्हणून. तो रोमा शहरांतल्या शिपायांक पयस करतलो म्हणून आनी इस्रायली प्रजेक सुटका दितलो म्हणून ओय जोआन बातिस्ताचे चिंतप आसलें. तर कितें घडटा? आतां जोआन बातीस जो एका वेळार भावार्थान आसलो, इतले बरें प्रवचन करतालो, आतां जेन्ना बोणकोणीन आसा तो आतां भिरांतीन वेता, ताचो भावार्थ पिड्यार जाता आनी तो आतां तिचो जिवेशी मागता, कित्याक फेरतपाचें ताका जिवेशी मागता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शुवर्तमानाची आमी नियाळ करता आमकां कसली शिकवण मेवता. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी पळयलें देव आमच्या सांगात आहा, ताणें आमकां आमच्या जिवितांत कितलें बरें केलां. पूण केन्ना आमची परिस्थिती वायट जाता वा केन्ना आमी त्रासान पडटा, आमी आतां आमचे हुस्के वा आमची चोत्राय त्या त्रासांचेर दवरता ओर आमी जेजूच्या उतराचेर दवरता. हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. कित्याक कितले फाटी भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलें बरें घडटा आमी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मागणें करपाक, इगोर्जेर वचपाक, तेर्स करपाक, मागणें करपाक आमी तयार आहा. पूण जेन्ना आमची परिस्थिती बरी ना तेन्ना आमची चोत्राय कोणाचेर आसता? दोतोरांचेर, आदवोगादांचेर, हाचेर ताचेर, हाणें कितें म्हणलें ताणें कितें म्हणलें, ओ आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर, जें ताणें आपल्या उतरान सांगलां. समजा दोतोरान आमकां सांगलें आमी कितें पिडा आहा, कितें त्रास आमचे कुडीन, देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोडी मेवली. तर आमी भाव भयणीनो आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता ओ आमी जो लोक अनभावार्थी आहा, पेगन्स म्हणटात ताका, जेंटायल्स म्हणटात ताका, तांचे भशेन आमी जियेता काय? जो कोण तांच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक सोंपें. पूण जेन्ना आडकोड येता तेन्ना आमी शांत रावता काय? आमचो भावार्थ गोट आसा काय? बिश्टी आमी ढोंग्या भाशेन आमी मागणें करता, कितलें देवस्पण करता, पूण खरेपणी त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरना. आयज भाव भयणीनो, जें घडलें जोआन बातिस्ताक तें आमचे बरोबर घडोवंक शकता. जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरना, ताच्या उतराचेर दवरना, तर आयज आमी कसलीय परिस्थितीन आसूं, कसल्या त्रासान आसूं, आयज आमी चोत्राय दवरया जेजूचेर. ताणें आमकां जैत दिलां खुर्सार. तर जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करता, आमी तें उतर आमच्या जिवितांत पाळटा, आमची परिस्थिती बदलतली, आमचें सगळें जें वायट आसा तें आमच्या जिवितांत बदलतलें आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले. हेंच आयज करपाक आमी आयज सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव